कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसाळ हाडूं देसाव हरसली जावं ताचे पवित्र नांव हरसली जावं ताचे पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचे कारण म्हज्या मांसाचे मांस म्हज्या हाडाचे हाड नांवताचे नारी जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसाक समजावचे भशेन आयचे पयले वाचप आसा न्ही गे आज सगळो संवसार कालें करता व्हॅलेंटायन्स डे आचरण करता आनी आपणाच्या मोगाच्या मनशा पळोवन आदावान गायिल्लें पयलें मोगाचें गीत जावन आसा हें म्हज्या मांसाचें मांस हाडाचें हाड नांव ताचें नारी जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भाव भयणीनो आज सगळो संवसार मोगाचो दीस संभ्रमता जावं बरो मोग युवक युवतीचो जावं बरो मोग आवय भुरग्यांचो जावं बरो मोग आब व्हडली मायेचो सगळो संवसार संभ्रमता पूण आदावान ही उतरां सांगूंक कारण कितें संतोष सांगातपण मागीर सोबीत दिसलें जेनबाई पुराय सांगता जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भाव भयणीनो देवाक आदावाक एक जोगती सांगातेन रचूंक जाय आसलें आनी जेन्ना ती जोगती सांगातेन ताका मेळटना संतोशान त्या सांगातपणाचो संतोश ताच्या काळजांत बरोवन आदाव हें गीत गायता त्या पासत सांगातपण देवाची मांडावळ सांगातपण देवाचें निर्मोणें सांगातपण देवाचें योजन सांगातपण देवाचें एक वर्तें देणें त्या पासत मोगाळ भाव भयणीनो एक सुरपण देवाच्या योजना विरोध आनी आयची देवस्तुती आमकां आपयता सांगातपणांत कशें आमचें जिवीत आमी जिवोवचें मोगाच्यानो आज आमी सगळीं एकाच पाक्या पंदा जियेता जावं बरो तुमी काजार जाल्लीं कुटुंबा जिवीत बांदतलीं जावं बरो आमी ह्या जाग धर्मीक एकाच पाक्या पंदा जियेता पूण सवाल अशें की सांगाता जिवोवचें एक आनी सांगातपणांत जिवोवचें आनीक थोडे पटी सांगाता जिवोवनी एक सुर्याची जायतीं आसात आमच्यांतूय आसात तुमच्यांतय आसात हें आमी मानूंक जावचें एक सत सांगाता जिवोवनी एक सुर्याची जायतीं आसात पूण सांगातपणांत जियेना त्या पासत सांगातपण मनशाक ताचें अस्तित्व दिता सांगातपणांत मनीस देवाक भेटता सांगातपणांत मनीस देवाची स्तुती गायता पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता थंय दोग या तेग सांगाता मेळटात थंय देवाचें आजीरपण आसा आनी सर्गींच्या राजांत सांगाता देवदूतां मदें सगळीं परजा कितें करता हालेलुया म्हणलें गीत गायता पळया मोगाळ भाव भयणीनो सांगातपण जावन आसा वर्तें देणें
वर्तें देणे आयच्या वांजेलाक आमी वचपाक आमी येवया. पयलें वाक्य कितें म्हणटा? देव म्हणटा दादल्यान एकलो आसचें बरें न्ही. आमकां कळीत आसा देवान सगळें रचले उपरांत कितें म्हळें? फाटल्यान सांगा. वाडा आनी संवसार न्ही, ताच्या उपरांत अरे सूर्य रचल्या वाडा आनी संवसार बरा म्हळें गे. मागीर सगळें ताका बरें दिसलें, सगळें ताका बरें दिसलें. पूण मनीस एकसूर आसतना देव म्हणटा तें बरें न्ही. मनीस एकसूर आसतना तो सांगता तें बरें न्ही. ताका जोगती सांगातेन हांव ताका दितलो. आनी अशें देव मुखार मुखार वेता आनी आदावाक रचता त्या मातयेत न्हू. आनी ताचे बराबर मनजातीक आनी सुकण्यांक इतर मनशांक इतर जिवींक रचता. आनी कितें करता पळया, आदावाक त्या मनजातीक ताच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा सोद तुका सांगातीन, सद तुजो सांगातपण ह्या मनजाती थंय ह्या मनशा थंय ताका मेळ्ळें गी, ताका जोगती सांगातपण मेळ्ळें गी ना, बिलकुल मेळना. कित्याक मनशांक अन्नेक मनीस मात्र सांगाती जावंक शकता. मनशाक अन्नेक मनीस मात्र सांगात जावंक शकता. त्या पासून मोगळ भाव भयणो आमच्या संवसारा आमी पळया. आमकां बोवाळ आसा, आमकां सोबाय आसा, आमकां सकत आसा, आमकां काम आसा. पूण आज मनीस मनशाक सांगातपण दिना. वगार मनजाती कडेन सोदता न्ही गे. मनजाती कडेन जायत्या घरा पेटे माजरां आनी काले सुकणी मनशाक सांगातपण दितात. हें सारकें न्ही. हें जावन आसा सुजक तो मनीस एकसूरपणांत जियेता. इतलेंच न्ही, आज मनीस आपणाचें सांगातपण वस्तू थंय सोदता. वस्तू मनशाक सांगातपण दिवंक शकना. जावं बरो वस्तू कुडीच्यो, जावं बरो आमल पिवोने, जावं बरो आमी यूज करचे गॅजेट्स, ती मनशाक सांगातपण दिवंक सोदूंक जायना, बिलकुल जायना. कित्याक मनशाक मनीस मात्र सांगाती. हें देवाचें निर्मणें, मनशाचें न्ही. हें देवाचें निर्मणें आनी देवाच्या मांडावळ, देवाची मांडावळ ही जावन आसा. उपरांत देव हें समजता आनी उपरांत देव त्या मनशाक ताच्याच सारक्याचो स्वरुपाचो जावन अन्नेक मनशाक ताच्या माथ्यात जावन न्ही, ताच्या पांयांत जावन न्ही, बघा ताच्या बोगलेत ताच्या बोरीत जावन रचता, बोरीत जावन रचता. आनी थदाळा तो संतोशान म्हणटा मनजातीक रचतना ताच्या मुखार हाडटना आदावान म्हळें गी म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड म्हळें गी. ह्या वस्तूंक बळयतना आदावान म्हळें गी म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड, बिलकुल ना. बघार आपणाचे बरी देवाचे सारकेचे स्वरुपाचे त्या स्त्रीयेक पळोवन म्हणा लागली, म्हणलो तो म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड. तर मुखार भाव बरीनो, हे सांगातपणांत जिवोवचें कशें? हे सांगातपणांत जिवोवचें कशें? आमी मानूंक जाय अशें सत जावन आसा. सांगातपणांत जिवोवंक कश्ट आसा वय ना म्हूण सांगना, आसा कश्ट आसा. एकात पाक्या बंदा जिवन सांगातपणांत जिवोवंक कश्ट आसा. पूण तें साध्य ना म्हूण ना, तें साध्य ना म्हूण ना. सांगातपणांत जिवोवंक पयलें आमी एकामेकाक पुरक जायचे, एकामेकाक आमी पुरक जायचे. दुसरें, दादल्याकी स्त्रियेकी देवान ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो. सांगातपणान जिवोवंक अन्नेकल्या व्यक्तीक म्हजे बरीस तोय समान इक्वल म्हूण आमी समजूंक जाय. इक्वल म्हूण समजूंक जाय. दादल्यान सांगूंक जायना म्हजें काम व्हडलें, ह्या स्त्रियेन सांगूंक जायना म्हजें काम व्हडलें. दादल्यान सांगूंक जायना म्हजें शिकप व्हडलें, ह्या स्त्रियेन सांगूंक जायना म्हजें शिकप व्हडलें.
या मुझे घर व्हडलें ताचें घर व्हडलें तें म्हूण सांगूंक जायना. दोगांयकी त्या देवान ताच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपाचेर आसलां. जावं पुरो आमच्या कालिती प्रमाणे आमच्या तालेंता प्रमाणे आमी जानवाय आपणायल्या जावंक पुरो या ग्रेस्त काय आपणायल्या जावंक पुरो बुधवन काय आपणायल्या जावंक पुरो पूण बेसिकली वी आर ह्युमन बिंग्स मेड इन द इमेज अँड लायकनेस ऑफ गॉड. अ बीइंग इज टू बी टुगेदर इन कंपॅनियनशीप. हें पयलें आमी समजूंक जाय. तिसरें संगातपणान जिवोवचें म्हळ्यार एकामेकाक भरती करचें. जें कितें अन्येका मनशां थंयना अन्येका मनशान दिवचें. दादले थंयना स्त्रियेन दिवचें. स्त्रिये थंयना तें दादल्यान दिवचें. जेन्ना आमी अशें जियेना वी बिकम सिंगल इंडिविज्युअल आनी वी गो इन टू काय म्हणटात एलोन लोनलीनेस. आमी एलोप जाता लोनलीनेसा भितर वेता. जेन्ना आमी दोगांक भितर कितें आमी दिनासतना रावता वी गो इन टू डिप्रेशन एंड लोनलीनेस. हें देवाची मांडवळ न्ही. देवाची मांडवळ जावन आसा सांगातपणान एकामेकाक दिवच्यात. चवथें कॉम्प्लिमेंटींग ईच अदर. एकामेकाक आमी कॉम्प्लिमेंट करीचे तदाळा मात ते सांगातपणाचें जिवीत जिवंक जाता. आनी पांचवें पयलें उतर तुमी आयकलें. देवाक ताणें एकलो आसचें कुशीनातली उपरांत देव तांकां एक करता आनी तांचे मदें कितें लज नातली. तांचे मदें लज नातली. सांगातपणाचो आनीक शेवट जावन आसा बीइंग ओपन टू ईच अदर. बीइंग ओपन टू ईच अदर. वेन यू ओपन टू ईच अदर देर इज नो प्रॉब्लेम. सांगातपणांत आमी उक्ते आसाचे. तेंच आदावानी एबेन पाता केल्यात तांकां कितें भोगलें लज दिसली. कित्याक त्या देवाच्या सांगातपणांतून ती भायर गेल्ली. तर मोगाळ भावा भयणीनो देवान दिल्लें वर्तें दाय जावन आसा सांगातपण फुंक्याक आमकां दिलां. आनी आमच्या येवजण आमच्या देवान आमकां निर्मिल्लें येवजण जावन आसा सांगातपणान जिवोवचें. आमचें अस्तित्व ह्या सांगातपणांत आटापून आसा. आमी मेळचे आमच्या देवाक त्या सांगातपणांत. त्या पासून तुमी त्रिंदादीक पळया. त्रिंदात सांगातपणान जियेता. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो. आनी हें वर्तें भाग देवान आमकां दिलां. बाप पुता थंय पूत पवित्र आत्म्या थंय जियेता. जर बाप सोडवणे रस्त्याचें काम करता तर पूत सोडवणेचें काम करता. पवित्र आत्मो पवित्र करचें काम करता. आनी हें जायचें आमचें जिवीत. वय सांगातपणान जिवंक बोंग वय कश्ट वय पूण साध्य ना म्हणना. हांव ही सांगता तुमचो अणभव तस्सो जावन आसा. पूण जेन्ना त्या सांगातपणाचे प्रामुख्यता आमी समजता काळो कविने उजवाडाची प्रामुख्यता कळना आनी उजवाडा विने काळोखाची प्रामुख्यता आमकां कळना. दादल्या विने एका स्त्रियेची प्रामुख्यता आमकां कळना. ह्या स्त्रिये विने दादल्याची प्रामुख्यता आमकां कळना. स्त्रिये थंय दादल्याक पळयचे दादल्या थंय स्त्रियेक पळयचे. तदाळा मात सांगातपणाक एक अर्थ येता आनी हें जायचें आमचें जिवीत. ह्या करपा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. Jesu barka